नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सकाळीं सावन आमी तुमचे म्हऱ्यांत रियल टायम अपडेट्स हाडत आसात. आमचे एपा वेल्यान ब्रेकींग चालू आसा, आमच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्साचेर ब्रेकींग चालू आसा, टीव्हीचेर ब्रेकींग चालू आसा. आनी सिच्युएशन गंभीर जायत चल्लां हें सांगपा खातीर म्हाका दिसता तज्ञाची गरज ना, आमकां सगळ्यांक जाणीव आसा. पूण ग्रावंड रियलिटी एट द एंड ऑफ टुडे कितें आसा हाजेर आमी भासाभास करतात, अपडेट्स हाडटात तुमचे म्हऱ्यांत. म्हजे बरोबर आमचे 4 रिपोर्टर आसात. आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आसात पणजे सावन, जे एडमिनिस्ट्रेटीव लेवलाचेर कितें चल्लां हाजी म्हायती दितले. आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आसा, हेल्थ डिपार्टमेंटा भितर कितें चल्लां ताजे अपडेट्स दितले. त्याच बरोबर मडगांव सावन सावयो डायस आसा, जे कोवीड हॉस्पिटलां भितर कितें आसा, तयारी कशी चल्ल्या, प्रिपेर्डनेस कसो आसा हाजी अपडेट दितले. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार वास्को फ्रॉम रायट आउटसायड दी कंटेनमेंट झोन विक्रम नायक आसा आमचे बरोबर. ऑल ऑफ यू गायज, आय होप यू आर टेकिंग केअर ऑन फील्ड ऑफ युअर हेल्थ. सो thanks a lot for joining with us. Let me start with a very simple question. I'll start with Vikram. की विक्रम सद्याक ऑन ग्रावंड सिच्युएशन थंय कितें आसा. आनीक वास्को आमी दनपारां उलयताले तेन्ना तुवें म्हणिल्लें की लोक मातशे काचाबूल जाल्यात म्हणून. ते काचाबूल जावपाचें प्रमाण कमी जालां काय कितें? सर सद्याक पॅनिक सिच्युएशन तशेंच आहा, म्हणजे लोकांच्या मनान भंय अजुनूय आसा. देर इज अ न्यूज अबाउट कम्युनिटी ट्रान्समिशन, 40 लोक पॉझिटिव्ह जाता. आयज तरी टेस्ट चालू आसा. सो द पॅनिक इज ऑलरेडी देर. ताका दे कॅनॉट अवॉइड द पॅनिक. सद्याक एक नवो इशू आयला म्हणटा तो लॉकडावनाचो. लॉकडावनाक लागून एक लॉकडावन मागिल्लो आमचे वास्कोचे आमदार कालू सल्मेदान, आणि सद्याक तरी बॅरिकेड दिश्टी पडटा विच आर प्लेस, बट जातलो जावचो ना हाजेर अजुनूय कांय क्लॅरिफिकेशन येवंक ना. अशी माहिती आशिल्ली की डिझास्टर मॅनेजमेंट साऊथ गोवा कलेक्टर वर टेकिंग द डिस्कशन आणि दे वर सपोज टू डिसायड. पूण सद्याक एक दोन पॅनिक म्हणटा ते एक 40 केसो मांगरांतल्यान येवप, आणि सेकंड म्हणटा ते जे लोक भायर आसा मांगराचे दे वील हॅव टू फेस अ लॉकडावन. सो ताका लागून पॅनिक बायींग चड जाल्लें आसा. आयज मार्केटान जेन्ना आमी गेले, लोकांनी भरपूर खचाखच मार्केट भरिल्लो. लोक भाजी, नुस्तें, मागीर वॉटेवर वेजिटेबल्स, फ्रुट्स, एसेन्शियल कमोडिटीज, ग्रोसरी शॉप बी सगळे फूल आशिल्लीं. पीपल वर मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्स. म्हणजे लोकांक आतां कळून चुकलां की नाव इट कॅन बी रिस्की. सो द शॉपकीपर्स ऑल्सो प्लेइंग सेफ, आणि लोकूय सेफ आशिल्ले. पूण भरपूर पॅनिक बायींग चालू आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ते आयज परते हेल्थ डिपार्टमेंटान अरावंड 200 सॅम्पलां ही काडून दवरिल्लीं आसा, आणि दे हॅव बीन टेकन फॉर सॅम्पल्स हॅव बीन कलेक्टेड अँड दे हॅव बीन सेंट फॉर टेस्टिंग. म्हणजे सुत्रांच्या हिशोबान 103 काय 104 तितले हॉस्पिटलान धाडल्या, आणि अरावंड उरिल्ले जे बॅलन्स आहा अरावंड 100 दॅट इज बीन सेंट टू हॉस्पिटल. आता हाजो रिजल्ट कितें येतलो दॅट इज द बिगस्ट वरी अमॉंग द पीपल. आता लोक अजुनूय जायते लोक आमकां फोन करता, म्हणजे आमचे वी आर गिविंग अपडेट रेग्युलरली. सो लोकांचो फोन परतो येता की आता सध्या कितें सिच्युएशन आसा, कितले सॅम्पल्स काडल्या, कितले पॉझिटिव्ह आनी आयल्या. आता अशें आयकूंक येता की एक एमएस कॉलेजी कडेन सुद्दां एक केस पॉझिटिव्ह जाल्या. पूण दीस इज ओन्ली बेजीक न्यूज, ताजे वयर इन्फॉर्मेशन ना. आणि बिकॉज ऑफ दी कम्युनिटी, म्हणजे जे जे फॅमिली पयलीं स्टार्टींग पॉझिटिव्ह जाल्ले, तांची ती एंटायर जी कम्युनिटी आसता इज अ व्हेरी थिक कम्युनिटी, आनी तांचे जायते म्हणजे जे रिलेटिव्ह आर बेस्ड इन सांकवाळ, त्या जाग्यार थंय ऑलरेडी बीएलओ घालून सर्वे चालू आसा. म्हणजे कोण खंय भायर गेल्लो, कोण कोणाक मेळ्ळो. तिसरी गजाल म्हणटा ते हे जे लोक आशिल्ले आतां जशे गोवा शिपयार्डान जावं एमपीटीन जावं नेवीन कामाक आशिल्ले, ताका लागून आनीक इश्यू चालू जाला की तांची ट्रॅव्हल हिस्ट्री, ते खंय खंय गेल्ले. सो ऑल दीस इज बीइंग फावंड आउट. एज ऑफ नाव देर इज अ लॉट ऑफ पॅनिक. वास्कोकारांक अजुनूय शांत जावंक ना. पीपल आर मोर वरीड अबाउट टुमॉरो. जशें आमी आयज सकाळीं जेन्ना आमी ब्रेक केलें की आयज 40 पॉझिटिव्ह आयले. सो नाव दे आर वंडरिंग की फाल्यां जे आयज सॅम्पल्स व्हेल्या, जे स्वॅब सॅम्पल्स कलेक्ट केल्या, ताचो रिजल्ट फाल्यां कितें लागतलो हाजी चड वाठारांत दिश्टी पडून येता लोकांचे. आणि सद्याक पीपल बींग केअरफूल. चड लोक मार्केटान म्हणजे रस्त्यार बिस्त्यार चड ना. ओन्ली टील द लिमिटेड टील द मार्केट टू द ग्रोसरी शॉप.
आनी एक न्यूज आयकूंक येता की आयज DHSची जी टीम आसा ती apparently according to sources म्हणजे they had gone to one private hospital in Chikalim. So तांचे कितें तरी डिस्कशन चालू आसा whether they are going to use the hospital infrastructure for beds or for testing or for any other COVID related process. ताजे अजूनही क्लॅरिटी येवंक ना, पूण हांगा तयारी चालू आसा सद्याक आणि the health authority is in full force. Despite the rain, samples are being collected. This is the situation in Vasco. थँक्स अ लॉट विक्रम. म्हाका एक गजाल हांव लौकिका मरे वता. वी मे गो बॅक टू विक्रम बिकॉज देर इज लॉट टू टॉक अबाउट. बट लौकीक एक गजाल सगळ्यांची तकल्या भितर जी आसतली ती म्हळ्यार प्रशासन कितें करता. कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग, मागीर हे लोक खंय काम करताले. नाव देर इज नॉट एक्च्युअल पॉयंट की 40चे 50 जाले, 50चे 60 जाले म्हणून. 40 इटसेल्फ इज अ व्हेरी अलार्मींग नंबर. आणि त्या 40च्याच पयलीं कॉन्टॅक्ट ट्रेसींग जाल्यार पुरो अशी परिस्थिती आहा. सो वॉट आर यू हियरींग एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कन्सर्न? किती सिरियसनेस आसा आणि किती उपाय योजना करपाचेर काम चल्लां? ओके प्रमोद, एवरी डे म्हणजे जेन्नाच्यान कोविड इश्यू आहा तेन्नाच्यान गव्हर्मेंटान वॉर रूम सेटअप केला. जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची आल्तीन बिल्डींग आहा थंय वॉर रूम आसता आणि थंयच्यान सगळे डिसिजन जाता. चीफ सेक्रेटरी हेड करता. सो आज मुद्दम हांवें हे वास्कोचे 40 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे म्हणटा. आयज कितें सिच्युएशन आहा हांगा पळोवपाक तेवटेन रावंड मारलो जाल्यार थंयच्यान वॉर रूम मिटींग करून नॉर्थ गोवा कलेक्टर, साऊथ गोवा कलेक्टर, मागीर चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, इवन बाकीचे जे लिंक्ड ऑफिसर आहात किंवा एक पुलिसांतलो एक ऑफिसर, अशे सगळे सीएमाच्या बंगल्यार येता थंयची मिटींग कंप्लीट करून. सो कितें तरी एक मेजर डिसिजन आसपाक शकता हांगासर. कित्याक अशी मिटींग करून हांगासर एक ऑफिसर येवन ब्रीफ करतलो. हांगासर सगळेच नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा कलेक्टर, हेल्थ सेक्रेटरी आनी चीफ सेक्रेटरी येयला म्हणटा कितें तरी तेंच्यांनी डिसिजन घेतला काय कितें वा तेंकां आनी जे टेस्टिंगाक सॅम्पल धाडला तेजे आनी भयानक असो रिपोर्ट येयला आनी ते कितें तरी डिसायड केला काय कितें हें आतां सीएमाची मिटींग जाल्या उपरांतूच आमकां कळटलें. ताका कितलो वगत लागतलो खबर ना. तेंची मिटींग आतां भितर चालू आहा. दुसरें स्प्रेडाचे हे केले. काल 200 आनी थोडी मायस कितली सॅम्पलां काडलेली. आयज 200. थंय सीएमानूच सकाळीं म्हटलें की जो वार्ड आहा तो कंटेमिनेटेड झोन केला. थंय पॉप्युलेशनूच 2000चे आहा. थंय 200 सॅम्पलां घेवन हे ट्रॅक जावपाचें ना. थंय मॅसिव्ह चेकिंग जावपाक जाय. कम्युनिटी चेकिंग म्हणटलें मॅसिव्ह चेकिंग जावपाक जाय. तेन्नाच डिसायड करूंक पावतलें की बाबा त्या एरिये पुरतोच आमकां क्वॉरंटायन पुरो, त्या एरिये पुरतोच लॉकडावन पुरो काय तेच्या भायर येवपाची गरज आहा, भायर एंटायर वास्को करपाची गरज आहा काय कितें हें कळटलें जाल्यार मॅसिव्ह चेकिंग जावपाक जाय. आनी त्या एरियेच्या भायरूय चेकिंग जावपाक जाय. आमी स्लो चेकिंग करीत भितर भायर डायमिटर वाडयत गेले पण तो पर्यंत स्प्रेड जायत रावलो जाल्यार आनी प्रॉब्लेम जातलो. दुसरे विक्रमान सांगलें तें लोक पॅनीक जावन शॉपिंगाक भायर सरल्यात. तो आनी एक थ्रेट. शॉपिंगा कडेन सुद्दां जर कोण एक पॉझिटिव्ह वा एक कॅरियर व्हायरस कॅरियर मनीस आसलो जाल्यार तो कितलेशेच जाणांक अफेक्ट करपाक शकता. सो थोड्या वेळान एक आमकां एक मिटींग बेगीन सोंपली जाल्यार रोखडेंच कळपाक शकता वास्को बद्दल कितें डिसिजन गव्हर्मेंट घेता तें. या लौकिक वी वील कम बॅक टू यू. कारण म्हाका दिसता ती मिटींग सामकी म्हत्वाची. कारण द वे नंबर्स आर इन्क्रिजींग इट्स हाय टायम एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट्स. हाव इट रिएक्ट्स, वॉट इट डिसायड्स, आमी तुमचे मरे हाडत रावतले. तुमी पळयलां लौकिक इज देर रायट आउटसायड द रेजिडन्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर. हांव मडगांव वता. आमचे बरोबर सावयो डायस आसात. कोवीड हॉस्पिटल आनी थंयची क्वॉरंटायन सेंटर ही जर परिस्थिती पळयली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नवीन. सावयो कितें आहा? वॉट आर द डिटेल्स, फॅक्च्युअल डिटेल्स, नंबर्स आनी आमचो प्रिपेर्डनेस? तर आमचे सद्याक आतां मडगांव जे ESI हॉस्पिटल आसा न्हू थिंगा अरावंड 170 पेशंट्साक घालपाची सुविधा आसा. तेजे भायर इट कॅन बी एक्सटेंडेड अप टू 200. तशें जरी ते पेशंट जर वाडले आनी चड जाले जाल्यार जे आमचे TB हॉस्पिटल आसा मुतीर थिंगाय घालपाचे प्रोविजन केल्ले आसा. तेजे भायर आमचे फाटल्यान दिसती पडटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. हांगासर 500 बेडाचें हें हॉस्पिटल. सो हांगाय बी पेशंटाक घालपाची प्रोविजन करपाक जाता. सो देर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द स्पेस जे हॉस्पिटल आसा तातूंत तेणी हें करून हें करपाक जाता. पूण आमी जाता तितलें मागपा जाय की हे पेशंट आनी वाडना जावपाक. तेका लागून सावयो एक गजाल. आयज आनी या गो हेड.
सर आनीक आयज एक न्यूज मेळ्ळा की वास्कोन जे 41 मेळ्ळा तितून एकलो कदंबाचो एकलो ड्रायव्हर कितें तरी मेळ्ळा म्हणून तांचो स्टाफ. सो आतां वास्कोचे तशें मडगांवचे कदंबाचे जे ड्रायव्हर जावं ते क्लिनर जे मेकॅनिकल स्टाफ आहा ते येवन हांगासर टेस्टिंग करता. सो तांचे टेस्टिंग ते थोडे थोडे येवन आतां टेस्टिंग करता म्हणजे तांकां डावट पडला ते बी इफेक्टेड जाले अशें काय म्हूण. आनी तेजे भायर सर हांगा आमी आतां जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान भायल्यान आसात तो लोक कारवार जावं ह्या रिजनांतल्यान येता तांचे टेस्टिंग चालू आसा. सो 24 hours हांगा कंटिन्युअस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मडगांवां टेस्टिंग चालू आसा टू टेस्ट COVID-19 पेशंट मो सस्पेक्ट. आज तुका थंय चड हें दिसलें हालचाल दिसल्या बिकॉज आज सकाळी सावन द नंबर हॅज गॉन अप, टेस्टिंग ऑल्सो हॅज गॉन अप. सो कालचे आनी आयची जर परिस्थिती पळयली, हॅव यू सीन एनी सबस्टेन्शियल रायज, थंय गर्दी वाडल्या? कारण पयर कोलवा पुलीस टेस्टिंगा वतकीर परत नॉर्मल जाल्लें. आज जेन्ना पळयता कारण भायल्यान पॅसेंजरय येत आसात आनीक आफ्टर दीस मांगोर हिल इन्सिडंट थंय परत बिकॉज इट इज नाव अ न्यू हॉटस्पॉट थंय वर्दळ वाडल्या काय कितें आहा? वॉट इज द सिच्युएशन इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायट नाव? सर हांगासर कितें जाता न्हू, थोडे जे आमचे डॉक्टर्स आहा न्हू ते थोडे पेशंटाचे स्वॅब काडून हाडून हांगा टेस्ट करतात आनी थोडे पेशंट खूद आपण येवन हांगासर टेस्टिंगा येता. सो काल आमकां न्यूज मेळ्ळो की काल विदीन 12 hours देर वॉज 720. आयचो फिगर अजून मेळना पूण म्हज्यान पळयता की आयज पासून लोक कंटिन्युअसली येता, लायक कदंबाचे ड्रायव्हर जावं जे पॅसेंजर भायरच्यान येता जावं जे गाडयेचेर येता तांचेय बी टेस्टिंग चालू आहा. 24 hours हिंगासर टेस्टिंग चालू आहा. या साहेब थँक्स अ लॉट. म्हाका महेश गाडी आसा आमचो सिनियर रिपोर्टर आनी हेल्थ डिपार्टमेंट ट्रॅक करता. सो महेश, कितें सद्याक आयकूं येता हेल्थाची हाजेर आनीक जशी लौकीक म्हणटा देर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मिटींग गोईंग ऑन एट CM's रेजिडेन्स. सो ताजो आउटकमूय कळटलें की हाव दीस एडमिनिस्ट्रेशन वॉन्ट्स टू रिस्पॉन्ड. सो वॉट आर यू हियरींग रायट नाव? वॉट इज द अपडेट? प्रमोद, ऍक्च्युली सदांच ह्या टायमार हेल्थ सेक्रेटरीची प्रेस कॉन्फरन्स आसता पूण ती आयज जाली ना, कॅन्सल केल्या तेंच्यांनी. सो मे बी ते आयज मिटिंगेन बिझी आसतले. दुसरे सायडीन हेल्थ जे ऑफिसर आसात तेंच्या कडेन अजून कन्फर्मेशन कळना की कितले आयज पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळा. सो आमकां फक्त कन्फर्मेशन मेळ्ळा ते CMA कडल्यान 40 केसीस पॉझिटिव्ह म्हणून. सो तितले ते काम चल्लां हेल्थाचे, जितले कोण तेंच्या कॉन्टॅक्टान आयले आनी ते खंयच्या जाग्यार पळयले जे मंगूर हिलांतले लोक त्या जाग्यार आतां तेंच्यांनी त्या लोकांनी कॉन्टॅक्ट करपाक स्टार्ट केलेले आसा. म्हणजे अशें म्हणटात की जे नुस्तें कोण विकताली ती कोणाक मेळ्ळा हाच्या पयलीं किंवा तेंच्या आनी ते जे भुरगे कोण आशिल्ले ते खंयच्या फ्रेंडांक मेळ्ळा पार्टी बीन केल्या बीन जाल्यार. सो तांकां आतां तेंची सोदप चालू आसा. तिसरे वाटेन थोडे लोक आपूण म्हणून येतात, आपूण जावन येतात आनी आपले टेस्ट करतात की हे लोक आमचे कडेन आयिल्ले, आमी आमचे कडेन कामाक आसताले म्हणून ते सांगतात. सध्या हेल्थाचेर एक असो प्रॉब्लेम जाला की तांकां भंय जाला की लोकांनी रश ना केल्या पुरो म्हणून हॉस्पिटलान टेस्ट करपाक. तो एक तांकां सॉलिड भंय जाला कित्याक लोक सध्या पॅनीक जाले आनी रुमर्स तर इतले आसात की कितें रुमर्स आसता म्हणजे हांगा मेळ्ळा थंय मेळ्ळा म्हणजे कन्फर्मेशन अशें कांय मेळना. सो लोक इतले पॅनीक जाला की आनी तिसरें म्हणजे लॉकडावन पुर्तून जातलें म्हणटा. सो आतां आनी ते सिच्युएशन इतलें वर्स जाला की सगळ्यांनी म्हटलें की एसेन्शियल म्हणजे विक्रमान जाला ते एसेन्शियल कमोडिटीज हाडपा खातीर लोकांनी सध्या ट्राय केलेली आनी घेवपाक ते स्टॉक करपाक खूब सुरवात केलेली आसा. पूण आयज तरी हांव अशें सांगूंक शकना की कितले आयज कन्फर्म केसीस, पूण आमकां जो रिपोर्ट CMAन जो दिला दनपार मेरेन जे 40 म्हणून सांगला, सो ताच्या नंतर कितले केसीस जाल्यात कन्फर्मेशन ते अजून मेळोना. मे बी ते आमकां लेट नायट मेरेन आमकां ती अपडेट मेळूंक शकता आनी तशें हांव तुका अपडेट दिवं शकता. थँक्स अ लॉट महेश. आमी परत गरज पडल्यार तुजे म्हऱ्या येतले. आय एम गोईंग बॅक टू विक्रम. एक्चुअल सद्याक बिकॉज पावस, वारें, वादळ, लायट यो वच करता, लोकांचे एनीवे ह्या सिच्युएशना भितर हाल जातात आनी अशे परिस्थिती भितर वी आर टॉकिंग अबावट अ कंटेनमेंट झोन. यू आर स्टँडींग देर. सो वॉट इज द सिच्युएशन इनसायड कंटेनमेंट झोन? कारण कंटेनमेंट झोन म्हळ्यार की अशी परिस्थिती आसता की एसेन्शियल सर्विसीस सुद्दां बंद जातात आनी गव्हर्मेंट टेक्स ओवर डिस्ट्रिब्युशन ऑफ एसेन्शियल आयटम्स.
सो कितें ह्या परिस्थितीत जे नॉर्म्स आसात कंटेनमेंट झोनाचे ते चालीक लागल्यात काय अजून पर्यंत वी आर जस्ट ट्रायंग टू गेट अवर एक्ट टुगेदर? वॉट इज द ग्राउंड रियलिटी? सर ग्राउंड रियलिटी म्हणजे आता कंटेनमेंट झोन जाल्लो हा, भितरली सगळी दुकानां बिकानां सगळी बंद जाल्ली हा. ते लोक आसा ते सद्याक टेस्ट दिवपा लागल्यात आनी ते टेस्ट चालू आसा. पूण द फॅक्ट इज दॅट भितर कांय अरेंजमेंट ना. जायते लोकांचे फोन येता, जायते लोकांचे अशेय फोन येता की थोडे तांचे फॅमिलीचे मेंबर जे थंय आसा तांकां सामान दिवपा खातीर वेदर वी कॅन सप्लाय देम टील दी बॅरिकेड, मागीर ते बॅरिकेड आतां येवन घेवंक शकता. पूण एज ऑफ नाव इट इज नॉट अलाउड. एक हेल्पलायन नंबर चालू जाल्लो आसा, म्हणजे एक नंबर तांच्यांनी एक्टिवेट केल्लो आसा, पण वेदर इट इज फुल्ली इन यूज अजुनूय तरी कांय रिपोर्ट ना. म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन सांगता की वी वील मेक अरेंजमेंट टू गिव्ह द एसेन्शियल कमोडिटीज. पूण सद्याक तरी थंयचे लोक अजुनूय तांकां जे तांचे कडेन आसा तातूंत ते थोडे दीस दुकुळटले अशें आशा आसा. पूण जे लोकांक थोडे भुरगीं आसता धाकटी, तांकां दूद जाय पडटा जावं तांकां कितें गरजेचें सामान जाय पडटा, थंय सद्याक तरी कांयच अवेलेबल ना. पीपल बिसायड्स बींग फ्रस्ट्रेटेड अँड बिसायड्स बींग वरीड अबाउट द एंटायर सिनारियो, तांकां सद्याक तरी जेवणा खाणाचे खातीर भितर कसलीच दुकानां ओपन ना. तांकां सद्याक तरी कसले सप्लाय चालू जायना. आनी अशी न्यूज आसा की फाल्यां प्रॉब्ली फ्रॉम टुमॉरो म्युनिसिपालिटी वील स्टेप इन, जावं दे वील पयलीं लॉकडावन 1.1 आसून जेन्ना देर वॉज दॅट सिस्टम म्हणजे होम डिलिव्हरी सिस्टम आशिल्ली, सो तशें सिस्टम एखादी एक्टिवेट जावंक शकता. सद्याक तरी म्युनिसिपालिटी इज ऑल्सो ट्रायंग टू फायंड आउट की कोणी वेंडर कॅन गो अँड गिव्ह देम टू डेजिग्नेटेड प्लेसीस. असो प्लॅन चार्ट आउट केल्लो आहा, म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर, म्युनिसिपालिटी ऑल आर कमिंग टुगेदर टू फायंड आउट. एट द सेम टायम एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ हॅव्हिंग अ हेल्पलायन देर आनी एक टोल फ्री नंबर. पूण सद्याक तरी थंयचे जायते लोक अजुनूय भायर लोकांक फोन करता की आमकां थोडो कितें सामान भाजी जावं कितें फ्रूट जावं कितें नेसेसरी आयटम आमकां हाडूंक दिवंक मेळटा काय म्हणून. आनी जायते लोक ट्राय बी करता म्हणजे भाजी हाडून दिवपाक, पूण सद्याक तांकां भितर कांय हें ना. बिसायड्स दॅट काल जेन्ना एक होमगार्ड ऑफ द ट्रॅफिक सेल ताका एक पॉझिटिव्ह जालो डिक्लेअर, तेन्ना आयज वास्को पुलीस स्टेशन अख्खें सॅनिटायज केलां. म्हणजे ट्रॅफिक सेल वास्को पुलीस बॅरेक्स बिरेक्स सगळे त्यांनी सॅनिटायज करून दवरले आहा. आनी काल जेन्ना तो पॉझिटिव्ह जालो तेन्ना एक 11 लोकांक काल चिखले टेस्टाक धाडिल्लो. ऑल ऑफ देम हॅव टर्न्ड आउट नेगेटिव्ह. आयज 20 लोक जे ट्रॅफिक सेलान आशिल्ले तांचे टेस्ट मडगांव केल्यात. दोन रिजल्ट्स आर अवेटेड. सो एज ऑफ नाव जे खंय खंय ते गेल्ले, म्हणजे एक आमकां फॉर शुअर खबर आहा की जो ट्रॅफिक सेलाचो जो होमगार्ड इज फ्रॉम दॅट एरिया हू टेस्टेड पॉझिटिव्ह. सद्याक तरी 11 लोकांची चेकिंग केल्ली आहा, ते देव टर्न नेगेटिव्ह. 20 लोकांचे आयज धाडल्या, तांचे रिजल्ट फाल्यां येतले एखादी. सो सद्याक अशी परिस्थिती आहा. आनी भायर लॉकडावनाच्या भंयान लोक पॅनीक बायींग करता, पूण भितर इन द कंटेनमेंट झोन लोकां कडेन कसली फॅसिलिटी एज ऑफ नाव तरी अवेलेबल ना. थँक्स विक्रम, वील कम बॅक टू यू. हांव सावयो मरे वता. सावयो, आमी कदंबा एक कदंबाचेर पेशंट पॉझिटिव्ह अशी कितें तरी गजाल आयकतात. आय डोंट नो वेदर इट्स अ कन्फर्म थिंग ऑर नॉट, बट वॉट आर यू हियरिंग अबाउट इट? No, so it is a confirmed news, and he is from Vasco. So आता कदंबाचे जे स्टाफ आसा न्हू, लायक ड्रायव्हर्स, कंडक्टर्स वा तांचे ऑफिस आहा ते येवन हांगासर टेस्टिंग तांचो चालू आसा. एक बास येता आसा थोड्यांक घेवन, आनी ते टेस्टिंग तेंचे चालू आसा. सो दे आर ऑल्सो कमिंग इन विथ इन स्मॉल ग्रुप्स एंड तेंचे टेस्ट हे करपाचे चालू आहा. But what are you hearing? Kadamba mein kite, who is the patient, not name and all, we can't disclose the name, but profile kite ashilli, conductor, driver, and what are you hearing right now? Karan tu again Kadamba depocha sidinच asa, so what are you hearing right now? So exact sir आमकां तेणी तांची डिटेल्स दिली ना, पूण ते म्हणटा तांचो एकलो जो तांचे कामार आसलो तांचो हे स्टाफ is tested positive. So ते म्हणटा आमकां बी डावट नाका. सो आमी बी सगळ्यांचे तांकां इंस्ट्रक्शन येयल्ली आसा, तेणी सगळ्यांनी टेस्ट करचो म्हणून. You are saying that right now थंय कदंबाचो स्टाफ येवन टेस्टिंग करपाक लागला in the district hospital. सो ऑलरेडी फाटल्यान ते पळोवपाक एक बास आहा, आनी तेतून थोडे आतां हे थोडे एक 15 सुमार तांचे स्टाफ आतां टेस्टिंग करून आतां ते वचपाक वयता.
Okay, Savio, show us the bus, the bus that is there. Yeah. So okay, they had come from this bus for testing. आणि ह्या बसींतल्या सो कदंबाचो स्टाफ टेस्टिंग करपाक येवपाक लागला. दिस इज वॉट वी आर टेलिंग यू फ्रॉम ग्राउंड झिरो. सावियो इज रिपोर्टिंग इट फ्रॉम ग्राउंड झिरो दॅट कदंबाचो स्टाफ जो आसा तो थंयच्यान येवपाक लागला. लौकीक मुख्यमंत्र्यांच्या ऑफिशियल रेजिडन्सा भायर आसा. लौकीक कितें वॉट आर यू हियरींग? कारण दॅट मिटींग आय सॉ सर्टन विज्युअल्स फ्रॉम बिहायंड की कांय ऑफिसर वताले. सो वॉट इज द लेटेस्ट? सो प्रमोद, कलेक्टर दोन्ही नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा भायर सरले, हांगसरल्यान हेल्थ सेक्रेटरी भायर सरली. उलोवपाक कोण रेडी नासली. फक्त साऊथ गोवा कलेक्टरा तो फक्त ऑन कॅमेराचेर उलोवना. अशें तरी म्हाका सांगलें की ते कॉर्डन जे केला काल एरियेन. हय, गो अहेड लोके. कॉर्डन जे केला जे मांगूर हिल एरियेन तितलेच कॉर्डन उरतलो. तेजे भायली एरिया कॉर्डन जावची ना. तितले तेणी एकूच लायन म्हाका सांगली की आनी तेजे भायली आनी एरिया काय कॉर्डन जावची ना म्हणून. आनी एक्स्ट्रा एरिया कॉर्डन जावची ना वा एंटायर वास्को कॉर्डन जावचे ना. सो पण अचानक इतली मिटींग अशी म्हणजे सगळेच ऑफिसर हांगा सीएम म्हणल्यार कितें आयलें ते दुसरे बाकीचे डिटेल्स म्हाका काडपाक मेळना. चीफ सेक्रेटरी अजून भितर आहा. सो चान्स पडटा तशे डिटेल्स आमी काडटले. तितून आनी एक गजाल म्हाका दिसता दुबयच्यान जी फ्लायट येयली तितूंतले 2 जाण पॉझिटिव्ह सापडल्या. 123 जाण कितले येयल्ले तितले 40 जाणांची टेस्ट अजून करपाची उरल्या. आनी जिंची केल्या तितले 2 जाण पॉझिटिव्ह सापडले. आनी एक फ्लायट आतां कोलंबोतल्यान येवपाची आहा. कोलंबोतल्यान म्हणजे सगळे सीफेरर गोंयकार जे वेगळे वेगळे बोटींचेर आसले ते कोलंबो एके कडेन येयले. मागीर ते बोटीचेरूच रावताले ते कोलंबो एके कडेन येवन ते कोलंबोच्यान फ्लायट घेवन म्हणजे 4 फावटी तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली खंय गोंयान आमकां डायरेक्ट फ्लायट दिया म्हणून. 3 फावटी तेंची रिक्वेस्ट रिजेक्ट जाली. सो ते फावट तेंकां आतां अप्रूव जाले आनी ते डायरेक्ट गोंयान येतले. ही फ्लायटाची मिटिंगेन एक्झॅक्टली जर ते कॉर्डन करिना म्हणजे कॉर्डन आहा तेजे पेक्षा भायली एरिया कॉर्डन करिना. आतां एक पॉझिटिव्ह मेळटा कदंबाचो ड्रायव्हर मेळ्ळा म्हटलें. सो तेजे भायली एरिया कॉर्डन करिना जाल्यार दुसरे कितें प्रिकॉशन्स घेता आनी कितें रिस्ट्रिक्शन वेगळे पद्दतीन घालता ते कळपाक आतां थोडो टायम लागतलो. जो पर्यंत सीएम वा चीफ सेक्रेटरी आमकां मेळना तो पर्यंत डिटेल्स आमकां मेळटा. या आय फुली अंडरस्टँड. लौकीक वील कम बॅक टू यू. एकच गजाल लौकीक बिफोर आय मूव टू विक्रम अगेन. NIOच्या कॉलनी भितर पॉझिटिव्ह मेळ्ळे 2 वर्सांचे भुरगे. सो वॉट आर द डिटेल्स अबाउट इट? दॅट वॉज ऑल्सो सर्क्युलेटिंग वायडली ऑन ऑल सोशल मिडिया. ओके, ती स्टाफाची फॅमिली तेंची ट्रॅव्हल हिस्ट्री आहा आनी प्रॉपर म्हाका जी इनपूट मेळ्ळा तेंची प्रॉपर ती एंट्री जेन्ना गोंयान केल्या म्हणजे डिटेल्स गव्हर्मेंटा कडेन आसले आनी ते कोणा मदीं मिक्सअप बी अशें जावना. प्रॉपर टेस्ट करून म्हणजे आवय बापायक तो सापडोना. तो भुरग्याक मात पॉझिटिव्ह सापडलो. पण तेचे प्रॉपर सगळे म्हणजे तेन्ना ती सगळे प्रोसिजर फॉलो करून येयला इतलें म्हाका इनपूट आहा. म्हणजे 2 वर्साचे भुरगे आहा. 2 वर्साचे भुरग्याक तो पॉझिटिव्ह सापडलो. थँक्स अ लॉट लौकीक. गरज पडल्यार बिकॉज यू आर देर. चीफ सेक्रेटरी इज स्टील इनसाइड. चीफ मिनिस्टर इज देर. सो कितें घडटा तें सांगया. बट रायट नाव नॉट द ऑन कॅमेरा इन्फॉर्मेशन बट वॉट ऑफ कॅमेरा इन्फॉर्मेशन लौकीक हॅज गॉट की सद्याक तरी कंटेनमेंट झोनाची एरिया वाडोवपाचो सरकाराचो विचार ना सद्याक तरी. आय एम एम्फसायझींग ऑन सद्याक तरी बिकॉज सिच्युएशन एवरी 12 hours चेंज जायत आसा. सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आय गो टू विक्रम इन द एंड. विक्रम, म्हाका एकूच गजाल परत कॅन यू शो पीपल वॉट इज द सिच्युएशन रायट नाव? रस्त्यार कितें परिस्थिती आसा? लोक आसात काय ना? इफ यू कॅन रोल युअर कॅमेरा, इफ यू कॅन जस्ट शो अवर व्ह्युअर्स वॉट इज द सिच्युएशन देर, नंबर 1. आणि एक दुसरी गजाल, वेन वी स्टार्टेड दीस लॉकडाऊन कंटेनमेंट झोन डिस्कशन तुमचो फक्त वॉर्ड 17 लॉकडावना अंडर आशिल्लो. आज जर म्हाका गव्हर्मेंटाचें जर हें पळयलें जाल्यार वॉर्ड 17 आनी एक वॉर्ड 11 हे दोनूय आज म्हाका तातूंत भितर घाल्ले दिसतात. सो वॉट इज द थिंग अबाउट इट की डे 1 परस एरिया एक्सपांड जाल्या ऑर दे हॅव जस्ट गॉन एक्सपांडींग इट ऑर कंटेनिंग इट एज पर द टेस्ट रिजल्ट्स? बोथ लोकांक दाखय थंय कितें चल्लां तें आनी ह्याय गजालीचें. सर पूण सद्याक आतां हे विज्युअल दाखोवपा खातीर हांगा पावस पडटा. सो आय एम जस्ट लिटल बीट अवे फ्रॉम द एरिया. म्हणजे या नो प्रॉब्लेम. थोडे मातशे पयस आसा. बट सिन्स यू हॅव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द एरिया जी वाडल्या, वॉर्ड नंबर 17 जो आसा तो पयलीं इनिशियली दे हॅड म्हणजे वॉर्ड नंबर 17 तांच्यांनी लॉकडावन केल्लो.
आता नाव दे एक्सटेंडेड टू वॉर्ड नंबर 11 बिकॉज कितें जालां ते एरियाक जेन्ना सील करता ताजी जायत्यो वाट जे आसा लूप होल्स आर देर म्हणजे दिस इज वास्को सिटी इफ यू सी सगळ्या वाटेच्यान देर आर स्मॉल एंट्रीज वेर यू कॅन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो तो वॉर्ड 11 म्हणसर करपाक देर आर टू बेसिक रिजन बिकॉज वॉर्ड 11 जो आसा इज इन व्हेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी म्हणजे वॉर्ड 11 आणि वॉर्ड 17 मे बी डिवायडेड बाय वन स्मॉल लायन म्हणजे इतले डिफरन्स आसा आणि सेकंडली कितें आसा जो मनीस आता समज तुका वॉर्ड 17 जरी तुका लॉकडाऊन करपाक जाय देन यू हॅव टू कंटेन द वॉर्ड 11 बिकॉज जो एक्सेस भितर वचपाक आणि भायर येवपाक आसा सो दॅट एरिया ऑल्सो इज वॉर्ड कमिंग फ्रॉम वॉर्ड 11 म्हणजे आता जे इफेक्टेड झोन आसा दॅट इज इन प्रॉपर मांगूर बट वॉर्ड नंबर 11 म्हणजे जे अंबाबाई देवूळ आहा थंयच्यान जेन्ना तूं भितर वता यू कॅन गेन एक्सेस इन टू दी वॉर्ड आणि दे कॅन कम आउट ऑफ दॅट वॉर्ड सो ताका लागून तांच्यांनी इट इज लायक अ डबल फिल्टर म्हणजे तांच्यांनी हांगा वॉर्ड नंबर 17 बंद केला सायडीतले लोक आसा दे आर ऑल्सो व्हेरी क्लोजली टच कनेक्टेड टू द वॉर्ड नंबर 17 सो तांकां आनी हांकां दोगांयकूय तांच्यांनी जॉईन करून जी बाउंड्री तांच्यांनी चार्ट केल्या आणि चार्ट करून ताका अख्खो तांच्यांनी वाट सगळ्या वाटेन लॉकडावन केल्या सो ताका लागून तो वॉर्ड नंबर 11 एड जाला आणि प्रॉब्ली अनदर रिजन इज दॅट बिकॉज people who are living in ward number 17 and people who are living in ward number 11 can be separated by a very fine line म्हणजे they are almost in close contact with each other they are daily meeting up with people so ताका लागून एखादी वॉर्ड नंबर 11 वाढून तांच्यांनी सद्याक दवरलो आसा या विक्रम थँक्स अ लॉट सगळ्यात महत्वाची गजाल आय एम अगेन सेईंग दिस वी आर रियली प्राऊड ऑफ अवर रिपोर्टर्स ईच अँड एवरीबडी हू इज देअर ऑन फील्ड वी आर प्लिडींग विथ देम टू टेक एडक्वेट प्रिकॉशन्स जितली इम्पॉर्टंट लोकां म्हऱ्याक इन्फॉर्मेशन पावोवप आसा ह्या टायमाक तितलेंच इम्पॉर्टंट आमच्या रिपोर्टरांची हेल्थूय आसा सो वी आर कंटिन्युअसली स्ट्रेसिंग अपॉन देम की टेक केअर टेक प्रिकॉशन्स बिकॉज वी आर व्हेरी व्हेरी प्राऊड ऑफ यू ऑफ वॉट यू आर डुईंग सो थँक्स अ लॉट फॉर ब्रिंगींग ऑल दीज अपडेट्स टू ऑल गोंयकार्स आय कॅनॉट से एनीथींग मोर दॅन दॅट गोंयकारा खातीर हांव इतलेंच म्हणटा पॅनीक जायनाकात काचाबूल जायनाकात administration is working out different strategies they are doing their best give them a chance at the same time stay safe be alert आणि खंयच्याच परिस्थिती भितर रिलॅक्स जायनाकात दीस रात्र वैर्याची आहे जे आमी म्हणटात आय थिंक वी आर एक्झॅक्टली इन टू दॅट झोन थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार